येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। पेडण्या पारशे वाठारांतलो रस्तो फोंडकुलांक लागून जाला एक्सिडेंट झोन। पुराय रस्त्याची जाल्या चाळण। हो रस्तो बेगोबेग सारको करून दियात, ना जाल्यार पीडब्ल्यूडी खात्याचेर व्हरतले आंदोलन। थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी। भाज्यांक सध्या व्हीआयपी ट्रीटमेंट। पावसाक लागून हिसपा भायर वाडल्या भाज्यांचे दर। लोकांचेर जाला बरोच परिणाम। फाटल्या वर्सा मालपेच्या बायपासार कोसळिल्ली पालसणां। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लोकांक कसलोच धोको नाशिल्ल्याचे केल्ले स्पष्ट। पूण अंदूय व्हडलो फातर रस्त्यार कोसळिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला भय। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बरी कामां जाय जाल्यार पाशियेस काड म्हणटात, पूण कितलो तेंप काडप पाशियेस होवूय एक प्रस्न। पेडण्या पारशे वाठारांतलो रस्तो फोंडकुलांक लागून एक्सिडंट झोन जावन रावला। थंयच्यान वचपी लोकांक अपघातांचो सांपळो जावन रावला। हो रस्तो बेगोबेग सारको करून दियात, ना जाल्यार पीडब्ल्यूडी खात्याचेर आंदोलन व्हरपाची शिटकावणी थळाव्यांनी सरकाराक दिल्या। सरकारी कामां जातात खरी, पूण कासवाचे गतीन जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात। पेडण्या पारशे रस्त्याक समस्यांनी रेवाडो घातला। पुराय रस्तो खणिल्लो पायपा घालपाक, पूण रस्त्यार सारके डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडल्यात। तशेंच रस्त्याची चाळण जाल्या। थळावे आमदार आसा तरी खंय? सरकार कोण मेले उपरांत जागी जातली? ह्या पावसान रस्तो डांबरीकरण करतात काय रस्त्यार शेण सारयतात? हो कसलो खेळ चल्ला? तिडकल्ल्या थळाव्यांचे खोचक प्रस्न। पारशान तुम्ही पळयत आसतले की डेव्हलपमेंटाच्या नावान रस्ते करता, रस्त्याच्या नावान रस्त्या सकयसून जे केबल जे आसा त्या नावान रस्ते फोडले वयता। आणि पारशे गांवांत न्हू जाल्लेले रस्ते आता जाल्लेले आसा पावसान। जे रस्ते तुम्ही पळयतात की सायडीक हे पळय कितले खोल जाल्लेले आहा रस्ते। मदीं मदीं माती साचयल्ली आसा, मदीं मदीं सकारी पडलेली आसा, मदीं मदीं गुणे घातलेले आसा। आणि ह्या रस्त्या खातीर लोक आपले जे गाडये जे व्हरता ते एके सायडीन व्हरतात आणि दुसरी सायडीन येता आसतना तो जो आहा तोच त्रासान पडटा। हेतून अशे रस्ते धोकादायक जाल्लेले आसा की चलयतलो गाडी जो आहा तो ती गाडी डॅमेज जाता आणि जो कोण वयर बसलेलो आहा त्या जिवनाकय धोको आसा। अशा परिस्थितीन हे रस्ते जाल्लेले आसा। ही जी कामां जी आसा ती रस्त्या पावसा पयलीं खंयच्या तरी जानेवारी फेब्रुवारीन ही कामां सुरू करूंक जाय आसली। आता भर पावसान ही कामां सुरू केल्ली आसा। आणि हे जे रस्ते आहा ते तुम्ही पळयत आसतले, वयरसून तुयाच्या रस्त्यापासून सुरू झालेले हे रस्ते तोडीक काडलेले आसा। गेल्या वर्षात यांच्यानी पयली रस्ते थंय केबलाच्या नावान फोडलेले, त्याच्या नावान तसेच हा रस्ते आता ते रस्ते बश्टे पॅचिंग केले, पॅचिंग करून ते परत बसले असा तसे बसले। आणि आता ही दुसरी साईड जी आसा ती फोडलेली आहा। आणि वयता असताना कशे वचचे आम्ही ह्या रस्त्या वरसून हे आमकां मोठी चिंता जाल्लेली आसा। आणि भरपूर असे खड्डे पडलेले आसा। आमकां आता गाडी चलोवपाक भंय दिसता, खंयसून चलोवपाची गाडी आमी। अशा प्रकारे हे रस्त्याची नासाधूस केलेली आसा। म्हणून मागता ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन आणि MLAन सुद्धा ह्या रस्त्या खातीर लक्ष घालून बेगीतल्या बेगीन जे आसा ते रस्त्याक पॅचिंग करपाची बेगीतल्या बेगीन आणि आमकां रस्तो सुरळीत करून दिवपाचो। आता पहिले आसतले की रोड हे जे पावसान हेंच्यांनी खतला आणि हेंकां खबर आहा की मे जाल्या उपरांत पावस येतलो आणि मेच्या भर तेंच्यांनी एंडिंगाक हे जे काम स्टार्ट आहा आणि अजूनही चालू आहा। ते रोड तेंच्यांनी जो आमचो एक 6-7 मीटर रोड आसलो 10 मीटर तो आता रोड 2-3 मीटर दिसता। आणि जेन्ना दोनूय लायनीचे गाडी येयल्या उपरांत लोकांक दिसना। आता अशें लोकांक हुस्को जाला की आवय बापाय आपलो झील कामाक गेल्या उपरांत तो सांजचो घरा पावतलो का ना। बायलांक असो हुस्को जाला की घोव कामाक गेलो तो घरा पावतलो का ना। आणि हे आणि फुडल्या 8-10 दिसांनी हे इस्कॉल स्टार्ट जातले। भुरगीं जर फाल्यां जर कोणी भुरगीं जर एक्सिडेंट जावन बायल मी जाता भुरग्यांक इस्कॉलान पावयता आनी जर चुकान जर फुडें आंगार गाडी येयली आनी ती जर पडली रोडार आनी फाल्यां जर मेली जाल्यार तिची जबाबदारी कोण घेतलो?
सरकार घेतलो का PWD डिपार्टमेंट घेतली का पेडण्यां घेतली का आमदार घेतलो ह्यो तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय. आता आमच्या पारशा गावात एक येदे व्हडले देवूळ हा पारशा भगवती म्हणा, थंय लोक जायते भायले गोंया भायले येता, गोंयाचे येता, जायते लोक येता. जाल्यार ते बघले जाल्यार सगळी विटंबना जाल्ली हा. रोड मधोमध खतला, थंय रोडाचेर खडी हा जे दामार ना आणि भर पावसान तसेच दामार घालता. ते दामराक हात घालिल्ले असे स्टेप हे वणके बश्टे सुके हे काय कितें तरी शेण सारयल्ल्या भशेन दिसता. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी ते ट्रक रोमलो फाटल्या दिसांनी चोपड्या. फाटल्या दिसांनी मानशेर ह्यो भुरगो त्या खळग्यांक पडलो, नाक आपडले, रगा दिले, ते कोणी तरी झेंडो लायलो BJPचो. म्हणजे अशें हे कितें एक रोड करताले ते डिपार्टमेंटान त्यांनी जो PWDचो ऑफिसर हा त्यांनी एक विजीट दिवपाची. तुमकां ड्रायव्हर हा, गाडी हा, पेट्रोल हा, तुमकां पगार हा, तर जाग्यार बसान तुमकां खुर्चेर बसान हे सगळें दिसचें ना. जाल्यार तेणी एक पारशा गांवांत विजीट दिवपाची की हे रोड खरोच ह्यो असो जाला की हे लोक बश्टे बोवाळ घालता हे तेंच्यांनी पळोवचें. नाल्यार आमी डिपार्टमेंटाचे मोर्चा व्हरतले सगळे जाण, हांगा धरना करतले बेगिना 8-10 दिसाच्या भितून ह्यो रोड जावंक जाय. भुरगीं इस्कॉलान वयतली ती सेफ रावंक जाय ही आमी अपेक्षा. आणि हे आमी आतां व्हिडिओ हा ह्यो आमी पारशा स्कुला कडेच काडलो हा. तेंच्यांनी ह्यो बघपाचो जो रोड सबंद गेल्लो आणि 2 मीटर 2.5 मीटर रोड उरला आणि मधोमध तेंच्यांनी खतला. हे बरोबर ना. म्हाका दिसता हे इंजिनियराचे आणि कोणाचो प्लॅनिंग ना, डिपार्टमेंटाचो प्लॅनिंग ना. अक्षरशः बेवार्षिक हे काम चल्ले हा. काही लोक मरचे हांगा आणि मागीरच हे ताचेर तोडगो काडटलो काय कितें असो प्रश्न पडला. गेल्या वर्सा आमकां खबर आसा काही कुटुंबां मांद्रे गांवांत हे जाली, त्रासान पडली. काही महिला मेले चतुर्थीचे भर चतुर्थी टायमार. अशेच रस्ते त्रासान पडिल्ल्यात. आणि ह्या मांद्रे मतदारसंघात पूर्णतः मांद्रे मतदारसंघात रस्त्याची अशी विटंबना जाल्ली आसा, रस्त्याची खळगे सगळे चाळण कशी जाल्ली आसा आणि गाडी कशी चलोवप हो प्रश्न पडटा. तरी आसा काय. आणि येदो व्हडलो पब्लीक मनी पब्लीक एक्चेकराचेर जो खर्च करतले तुम्ही तो कोणाचो पैसो, हो लोकांचो पैसो तुम्ही व्यर्थ पाण्यान उडयतात. हाचेर लक्ष सरकार घालचें नाल्यार ताबडतोब आमी हाचेर धरना धरतले आणि फुडली कार्यवाही करपाक आमी ग्रामस्थ तयार आसात. आमदारान लक्ष खास करून आमदारान लक्ष घालचें हाचेर. नाल्यार निष्क्रिय आमदार आणि आमी धिंड काडटले आमदाराची सुद्दां. इतली आमची तयारी ठरिल्ली आसा. हे कितें लोक मरपाची वाट पळयतात. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आणि मुजैफ शेख. हिस्पा भायर वाडिल्ल्या भाजयांच्या दरांत लोकांचेर बरोच परिणाम जाला. भाजयांक सध्या VIP ट्रीटमेंट मेळपाक लागल्यात. हिस्पा भायर म्हारगाय वाडिल्ल्यान गोंयांत सगळ्यांच्योच तकल्यो तापपाक लागल्यात. बायलां आतां कितली म्हारगाय गे सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्यात. पळयात. गोवा 365 न्हय पणजेच्या भाजीपाल्यांचो अदमास घेतलो. फाटल्या दिसांनी कमी दरांत आशिल्ल्यो भाजयो आतां म्हारग जाल्यात. कांदो सुमार 30 रुपया किलो जाल्यार टोमाट 50 रुपया किलो जाला. पळयात पावसाक लागून भाजयांचेर जाल्लो परिणाम. ये अपना टमाटर क्या है? अभी 50 रुपीज़ बेच रहे हैं, पहला 40 रुपया था रेट इसका. और भाजी कौन सी है? वो कॉलीफ्लावर भी महंगा हुआ, फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम, बाद में कुकम्बर सब महंगा है. 10 रुपया रेट बढ़ा थोड़ा. कोरिएंडर बंच महंगा है. ये रीज़न क्या है? वही 10 रुपया ज़्यादा बढ़ाना 40 रुपये से. किस वास्ते में? वो बरसात के लिए. कर्नाटक में बरसात ज़्यादा है ना, बरसात के लिए थोड़ा सब्जी ख़राब हो गया ज़्यादा से, तो बरसात थोड़ा कम होना मांगता है. अभी तो बरसात का सीजन है. हाँ बरसात का सीजन है, तो बरसात भी पहला ही आया है ज़्यादा, बाद में आने वाला था. अभी थोड़ा जल्दी शुरुआत हुआ बरसात, इसके लिए बरसात में फसल है ना बहुत ख़राब हो गया. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, समता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोवा 365 फाटल्या वर्सा सावन मालपेच्या बायपासाची अवतिकाय दाखयत आसा. जेन्ना संबंधित अधिकारी सुवातेर पावले ते वेळार थंय कांयच धोको नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. पूण खऱ्यांनीच धोको ना? लोकांक प्रस्न पडला. फाटल्या 2 दिसांत मालपेचो बायपास अजून धोक्यांत आशिल्ल्याची माहिती गोवा 365 दिल्या. हाच्या उपरांत आयज आमदार प्रवीण आल्लेकार
उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक आणि PWD अभियंत्या सयत फाटल्या वर्सा ही घडणूक घडिल्ली त्या सुवातेर पावले. त्यांच्या प्रमाण ह्या सुवातेर खंय कांयचो धोको ना. काही जे पळय हांगासर कामां चल्ल्यात, काही हांगासर आमच्या वांगडा आहा PWDचोय पेडणेचो, तसोच आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आसा, तसोच कन्सल्टंट हांगासर जे पळय आयज काम केल्लें आसा तांकां आयज आपोवन तांकां विचारलेलें आहा, कित्याक जे पळय आयज प्रोटेक्शन वॉल हांगासर आहा ताका खंयसर घातक ना, कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी जे पळय फाटल्यान कितें प्रोटेक्शनान हें जाय आसलें तितलें तेंच्यांनी काडून ते माती ऑलरेडी हांगासर शिफ्ट केल्ली आसा. ताका हांगासर कसलेच कोणाक भियेवपाची गरज ना, कित्याक आयज जे पळय हांगासर कोणी येताना न्यूज करता, हांगा पेशंट नाकाले एवेरनेस करता, ते हांगासर करचें न्हू, कित्याक जी पळय हांगासर कामां आहा तेचे सगळ्यांचे आयज गव्हर्मेंट आयज आमचो तशेंच आमचे ऑफिसर आहा, त्या ऑफिसरांचें खूब लक्ष आसा हांगासर आनी ऑफिसर बरें काम करतात. समज गरज आहा जाल्यार सेकेंड आमचो ऑप्शनूय आहा, रोड जाय जाल्यार ते सायडीन ऑलरेडी हॉट मिक्स केल्लो आसा. समज गरज पडली जाल्यार हो बंद करून आमी तोय बी रोड स्टार्ट करपाचें, डायवर्शन करपाचें, कित्याक हाका गरज ना सद्या म्हाका दिसता, कित्याक आयज आमी कन्सल्टंट हांगासर हाडून ताका दाखयल्लें आसा. तो म्हणटा हेचे वॉलाची काय पडपाची काय शक्यता ना, ताका लागून हो रोड असोच चालू उरतलो. सो इन केस आमकां इमर्जन्सी जाय जाल्यार आमकां हे ऑप्शनूय आसा. माती देवलेली आसा 2-3 जाग्यार. सो ऑलरेडी जेन्ना पळय काडटाले पळय ते ग्राउंड हें सगळें दवरलेलें आसा, प्रोटेक्शन केल्लें आसा ताका वॉलाक, फाटल्यान ती माती वॉलाक हाडून ती प्रोटेक्शन केल्लें आसा. ती माती ती आतां देवंक ना, ती पयलींच जेन्ना पळय ते कट करताले तेन्ना ती माती दवरलेली आसा. म्हणजे सध्या काय इफेक्ट ना. सद्या कांय इफेक्ट ना. स्लोप स्टॅबिलायज केला ताका स्लोप करून ताका आमी आतां ऑलरेडी एस्टिमेट प्रिपेर केला, ताका हायड्रो सिडींग करतले, ते ग्रास घालून ताका सगळें स्टॅबिलायज करून मागीर काय प्रॉब्लम जाता आनी कितें झाड बेड सगळें लावता. इन केस जर कंटिन्यू जर पावस लागलो जर इफेक्ट जावचो ना अशें तुमचें म्हणणें आहा. ना तशें काय दिसना तशें. ओके, म्हणजे तुमी पण आमी ऑलरेडी रिपोर्ट पुटअप केला की थोडे 1-2 म्हयन्या खातीर ट्रायल ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचें म्हणून. ओके. आमदारान कांयच जावपाचें ना अशें म्हटलें जाल्यार हें वातावरण पळोवन तुमकां दिसता वय हें लोकां खातीर सेफ आसा. येदीशी राखणें म्हणत आनी येदी व्हडली मातयेची रास खऱ्यांनीच लोकांच्या जिवाक भंय ना. जे खणलेले जे एक्सकवेट केलेली माती जी आहा, रबल जी आसा, ही प्रमोद सावंतान कोणाक व्हरोन दिली ही पयली गोंयच्या जनतेक सांग. लॅक्स ऑफ क्युबिक मीटर माती जी आसा हांगा खंय तुमकां दिसत ना, ती गायब खंय गेली. जयतीरा कडेन तेजे ऑपोजीट न्हू व्हडले फुटबॉल कशे व्हडले गुणे जे लाडू जे आहा, आमी जे फाटल्या दिसांनी BJPन जे लाडू खाल्लेले ते 40 लाखांचे ते लाडू न्हू त्या, हे लाडू कसले लोकांक जिते मारपाचे आनी ते लाडू तेंच्यांनी खाल्लेले ते डायबिटीज जावपाचे. आणि हे जे आहा न्ही माती परत 100% वसळून पडटली जाल्यार हांव बरोवन दिता. हांवें प्रमोद सावंताक बरोवन दिता. हांव प्रमोद सावंताक एक विसरूंक करता, PWD मिनिस्ट्री तुजे कडेन जर आसा तर मायनिंग डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा. हे मायनिंग डिपार्टमेंट जर तुजे कडेन जर आसा न्हू आनी मायनिंग डिपार्टमेंटा बद्दल जे माल जो काडटा तूं जमनीसून तसो हो माल हो परत जमनीर पडपाचो हा शक्यता 100% आसा. आयज आम्ही ऍक्च्युली खरें म्हणजे परीक्षण केलें, कित्याक आमी सुरवातीपासून आता हेसरपर्यंत येयले. मधोमध 2 ते 3 कडेन कंप्लीट भेगा पडलेले आहात एकदम जॉयंटाक, आणि हे बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा. आणि हेच्या वरसून इतलें सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच, आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो. खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचें कार्य आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें कार्य केलें आणि कितें तेजेर कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेलो आसा. खरं म्हणजे एक तर निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले आसा हे सिद्ध जाता. ही माती काढली पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळले आसा. इतली जी माती आसा ही सुद्धा मातीसाठी कितें तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय आसली, धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय आसली आणि ती सुद्धा घालूंक ना. सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले आसा. आणि ह्याच्यासाठी खरं म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता, कित्याक आमदारचे लक्ष नाही सिद्ध झाले. परसकड आणि मालप्या ह्याच्या वयर भागाचेर जी दरड कोसळलेली आणि कितकेशेच म्हयने महामार्ग बंद असलो. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की ताचे तातडीन काम सुरू जातले आणि हो महामार्ग ओपन जातलो म्हणून, आणि तांच्यानी तशें केले. पूण आता येद्या व्हडल्या मुसळधार पावसाच्या अनुषंगान परतून ती दरड कोसळपाची शक्यता ही 100% आसा. आणि हाज्या वयल्यान कळटा की जे काम तेंच्यांनी केलें MVRन हे परतून निकृष्ट दर्जाचें आसा. कांयच करूंक ना थंयसर. बेश्टी माती थापल्या आणि बेश्टी लेवलिंग केलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.
गोंयांत सतत जावपी रस्तो अपघातांक लागून चडशा लोकांक मरण येता. दर म्हयन्याक हो आंकडो त्रासदायक रितीन सातत्यान उरला. प्रत्यक्षांत गोंयांत दर एका दिसा रस्त्यांचेर लोक आपलो जीव वगडायतात. हे एक सत्य जाका मुख्यमंत्र्यान मान्यताय दिल्या. हाका लागून एक गंभीर प्रस्न उप्रासला. अशें कित्याक जायत रावता? ह्या वाडट्या प्रस्नांचेर उपाय काडपा खातीर सरकार खंयच्यो विशिश्ट कारवाय करता? हे एक मोठे प्रस्न. गोंयांत फाटल्या कांय वर्सांत खऱ्या अर्थान कांय दुर्दैवी रस्तो अपघात जाल्यात. अधिकाऱ्यांकडल्यान जायते जागृताय उपक्रम आनी सुरक्षेचे यत्न जाल्ले असले तरी परिस्थिती चडशी तशीच आसा. कायदेशीर परिणामा विशीं उण्यांत उणी चिंता आशिल्ल्यान बेफिक्री वाहन चलोवप अशें दिसता. हें आनिकूय हुस्क्याचें. हिट अँड रन घडणुको, प्रभावा खाला गाडी चलोवप वा सरळ बेफिक्रीपणान करपी गुन्यांवकारांक फक्त शिटकावणी वा थोडो दंड दिवन पळोवन वतात. देखीक कांय दिसा पयलीं चिखलीत भिरांकूळ अपघात घडलो. आपल्या कुत्र्याक वॉकिंगेक घेवन वचपी एके बायलेक वेगान वचपी गाडयेचो धक्को बसलो. उपरांत तो फोंडांत पडलो. थळाव्या लोकांनी सुरवेक ड्रायव्हराक धारेर धरलो आसलो तरी आतां दुबाविताक जामिनाचेर सोडला. जाल्यार पिडेस्त अजून हॉस्पिटलांत जिवा खातीर झुजता. ऐकुया पिडेस्ताच्या भावान पुलिसा कडेन आपलो अणभव सांगला तो. Nobody from the culprit's family has approached us till now to check how my sister is doing. Yesterday and today also, the culprit's wife was here and she did not make any effort to ask how she is doing or anything like that. Nobody came in the hospital and the culprit was not arrested for since Friday. Today he just came to get the bail, nothing else was done. Then yesterday I came to the police station to inquire about what the progress about this accident and also see what if the report is filed or not. I spoke to Constable Damodar and he told me to write an application and I will get the report copy. So when he presented the report copy, I saw that there was no mention of my dog. And I asked him why it was not mentioned. He just got angry and started scolding at me. He asked me, don't talk too much. And then he directly asked me, in whose support are you speaking? So I do not understand what he meant by that, in whose support you are speaking. I came justice. Whole family is suffering. My sister is battling for life. We have not eaten and slept properly for last 3-4 days. And the Constable Damodar is scolding me, and then I asked him, I cannot accept this complaint. Then he is like, you go away, just go away, you don't know anything. And then I asked him, either give me my application back or give me the copy. He said, I am not giving you anything, you go away. Then he kept on stressing that in whose support you are speaking. I do not know what he meant by that. Do I need to have some support to seek her justice? My sister is suffering. She is in extremely bad condition. हाका लागून एक संबंधित प्रश्न उप्रासता. हांगा कितें अपेशी थारता? ती कायदेशीर वेवस्था आसा वय, स्वता कायदे वा पुलिसांनी केल्ली अंमलबजावणी. कोणूच खऱ्या अर्थान जापसालदार नासतना अश्यो विध्वंसक घडणुको कित्याक घडत रावतात? गोंयच्या लोकांक जिवितांचे इतले अवमूल्यन जाला की न्याय फक्त कागदपत्रां इतलोच उणो जाता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. आल्मेदा स्कुला फाटल्यान पयल्या पावसाक लागून हुंवार आयिल्ल्यान पालिका मंडळान गटर उक्ते केला, पूण सिवरेजीच्या लायनीक लागून गटार ब्लॉक जाला. आता स्कूल सुरू जावपाचे आशिल्ल्यान लोकांक हुस्को पडला. आता हाची दुरुस्ती करपाक सुरवात केल्ल्याचे पालिकेच्या सीओन सांगले. पळयात. थोडे दीस जेन्ना मोठो पावस पडलो तेन्ना आमकां दिश्टी पडलें की थंय उदक जमता म्हणून कळ्ळें. सो आमी कितें केलें की सायडीचो ड्रेन आसा न्ही तो ओपन करून पळयलो जाल्यार तो ब्लॉक जाल्लो आसा, चोक जाल्लो, कित्याक तातूंत सिवरेज लायन दिल्ली आसा. सो आमी सद्या कशें आसा की कलेक्टराची ऑर्डर आसा की रस्ते डीग करपाचे ना म्हणून. सो आमी इमिडिएट काम स्टार्ट करपाक शिकूना. सो आमी सद्या कलेक्टराची परमिशन घेतिल्ली आसा आनी कलेक्टरान परमिशन मेळिल्ली आसा, आमकां एक्झॅम्पशन मेळिल्लें आसा त्या ऑर्डरी खंयच्यान की रोड डीग करपाक.
सो आता सध्या पावस चड आसा म्हणून आमकां तें काम स्टार्ट करपाक मेळना. आमी थंयसून इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा, कितें बेस्ट फिजिबल वे आसा ते उदकाक नाल्यान कनेक्ट करपाक ड्रेनाक, तेंय वर्कआउट केल्लें आसा. सो एकदां मातसो पावस कमी जालो की आमी तें काम स्टार्ट करतले. पण सिवरेज पायपलायन कितें करतले? सिवरेज पायपलायन ब्लॉक करता न्ही एक्चुअली. तो थंय तसो आसतलो. आमी एक सकयल्यान आनी एक तुमी थंय ताजी हें पळयलें न्ही, जो नेचर आसा पळय तो स्लोपाचो, तो ड्रेन कशी जाता की ती सकयल्यान वयर वता आनी मागीर सायडीक वता आनी तो नाल्याक कनेक्ट जाता. सो तशें मातशें तें उदकाक वयर वचपाक डिफिकल्ट जाता. तेचो कनेक्शन आसा पळय तें क्रॉस ड्रेन आसा तो वयर आसा, चडचेर आसा. सो आमी कितें करतले सकयल्यान आनीक म्हणजे नाला आसा पळय, नाला थंयच्यान आनीक क्रॉस ड्रेन मारतले. कडबोबनार आमच्या आल्मेदा हायस्कुला कडेन इस्कॉल आसा ते सकयल ते मुखार एक आयस्क्रीम शॉप आसा आनी एक भाजीवालो आसा आनी फाटल्या वटेन बरी भाजी मेळटा, फाटल्या वटेन एक आसा आनी हे सगळे ते वटेन हें आसा कचरो. तो कचरो ते काडून ते उडयतात आनी तेका लागून ते ब्लॉक जाता. कोण कोण आसा फूड जाले आनी कितें आसा ती सगळें म्हण तेका लागून ते हें जाल्लें आसा. आतां ते उसयला आनी आतां डांबर केल्लें आसा पूण ते काम चालू केलां. आतां शिवसेना सांगलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. गोंयांत पावस कायम आसा पूण तीव्रता मातशी उणी जाल्या. IMDन ऑरेंज अलर्ट 29 तारखे मेरेन वाडयला आनी 1 जून मेरेन येल्लो अलर्ट दवरला. वादळी वारे आनी उटंगाराचो पावस पडपाचो धोको आशिल्ल्यान अधिकारी सादूर रावपाची शिफारस करता. गोंयांत कांय वाठारांनी सुमार 1 इंच पावसाची नोंद जाली, कारण पावसाचें प्रमाण उणें जालें पूण तें चालूच आशिल्लें. IMDन ऑरेंज अलर्ट काळान खूब उटंगाराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. लोकांनी जतनाय घेवची, हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांत पावसाचें प्रमाण मातशें उणें पूण ऑरेंज अलर्ट 29 मे मेरेन वाडयला. येल्लो अलर्ट 1 जून मेरेन लागू. खर पावस चालूच. खूब उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय, झाडां पडपाचीय शक्यताय, भूस्खलनाचोय भंय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.